गोंय सरकाराक हायकोर्टान व्हडलो दपको दिला। म्हादई अभयारण्याची अधिसुचोवणी जारी करून देगे कुशीचो वाठार 3 म्हयन्यांत वाघ राखण वाठार म्हण अधिसूचित करात। हायकोर्टान गोंय सरकाराक आदेश दिला। गोवा फाउंडेशनान त्या संदर्भात कोर्टात याचिका घातिल्ली। दुसरे वाटेन व्याघ्र प्रकल्पाचे निकष गोंय पूर्ण करिना अशें मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान म्हटला। जाल्यार रानमंत्री विश्वजीत राणेन सर्वोच्च न्यायालयात वचपाची तयारी दाखयल्या। पळयात पुराय बातमी। म्हादईचो प्रश्न गोंयांत तापला। सेव्ह म्हादई सेव्ह गोवा सयत विरोधी पक्षांनी बरोच खवदळ घातलो। पर्यावरण मोगींनी म्हादई अभयारण्य वाघ संरक्षित क्षेत्र म्हण घोषित करात म्हादईचो प्रश्न सुटावो जावपाक मजत जातली अशें म्हणत आपले परीन यत्न चलयले। गोवा फाउंडेशनान तर थेट हायकोर्टात गाराणे घातले। तांकां फळ मेळ्ळा। पर्यावरण आणि म्हादई मोगींच्या गोटात खोशयेचे ल्हार पातळा। High Court has just pronounced its verdict that the state is to notify Mhadei Wildlife Sanctuary and surrounding areas as a tiger reserve within 3 months from today. The High Court has also directed them to set up anti-poaching camps within 6 months from today, and has also directed that a tiger conservation plan be prepared by the state government and sent to the National Tiger Conservation Authority for approval within a fixed time frame, and the NTCA has been directed to give all possible assistance to ensure that the plans get approved and that the tiger reserve for the state of Goa becomes a reality very shortly. The entire directions, including settlement of forest rights, have all to be completed within the year. This is the order of the High Court on the Goa Foundation's petition for notifying a tiger reserve for Goa. 19th of January this year 2023, I was the only MLA and legislator who gave in return and demanded for tiger reserves to be demarcated. So I am very happy की हे जाल म्हूण ताबडतोब आनी म्हाका दिसता हेज्या मुखार सुप्रीम कोर्टूय तेंच सांगतलो। जेन्ना सुप्रीम कोर्टा मुखार वयतले जे कोण वयतले तेन्ना सुप्रीम कोर्ट तेंच डिसिजन दितलो आनी हे 3 म्हयन्या भितर जावची म्हूण म्हाका दिसता गोवा गव्हर्नमेंटान आतां काम चालू केलां। आता ऐकुया सरकारी बाजू। सरकारी गोटात ताण पातळा। मुख्यमंत्री आणि स्वतः रानमंत्री म्हादई अभयारण्य वाघ प्रकल्प म्हण आरक्षित करपाच्या विरोधात आसात। ॲडव्होकेट जनरल देविदास पांगमान विरोधकाच्यो बारकायो सांगल्योच, पूण व्याघ्र प्रकल्पाचे निकष गोंय पूर्ण करिना अशें मुख्यमंत्री प्रमोद सावंताचे म्हणणे। जाल्यार रानमंत्री विश्वजीत राणेन पर्यावरण म्हाकाय जाय म्हणत हायकोर्टाच्या आदेशाक सुप्रीम कोर्टात आव्हान दिवपाची तयारी दाखयल्या। ऐकात। Tiger Reserve, the High Court has today directed that the state government should issue a notification under Section 38B of the Wildlife Protection Act, declaring Mhadei and other surrounding areas to be a tiger reserve. So that will have a wide repercussions, and we will consider these directions. The judgment is not come to our hands now. Unless we study the judgment, we won't be able to comment. But factually, such a direction has been issued today. And we will have to only see now what next we can do. Our contention before the High Court was that there was no proper recommendation of the Tiger Conservation Authority. Unless that recommendation was resolved by the authority in its meeting, no such direction could be issued. So now we will have to see what findings the High Court has given on this issue. Regarding the Tiger Reserve, NCST sorry म्हाका वर्ड कदाचित याद जायना, बट अकॉर्डिंग टू दॅट अप्रुवल स्टेट जी आसा पळय न्ही क्रायटेरियात फिट जायना म्हणून आमी आत्ताच्या घडीक टायगर रिजर्वा खातीर आमी अप्रुवलूच जायना तर आमी स्टेटीक दिवपाचो प्रश्न येवना। त्या पद्दतीन आमी हायकोर्टाकूय बी आमच्या एफिडेविटांतल्यान कळयल्लें आसा। बट स्टेटी कडेन आशिल्ल्यो 7 सेंच्युरीज वायल्ड लायफ सेंच्युरी ज्यो 7 आसा ताज्यानुसार सगळे नॉर्म्स टायगर रिजर्वान जे बाकीचे जे येता पळय ते स्टेट सातत्यान तेजो कंटिन्युअसली फॉलोअप घेता आनी वायल्ड लायफ 7 सेंच्युरी आसल्या कारणान सगळी प्रिकॉशन्स टायगराच्या बाबतीत आनी वायल्ड एनिमल्सच्या बाबतीत जितकी प्रिकॉशन्स घेवपाक जाय ती सगळी प्रिकॉशन्स ही सातत्यान वायल्ड लायफच्या बाबतीत आनी टायगरांच्या बाबतीत ही स्टेट घेता आनी हाज्या फुडेंय बी आम्ही घेतले। मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत यांच्याकडे माझी पूर्णपणे डिटेल चर्चा झाल्या आणि कितें आसा की राज्य म्हणून
आमकां बी दिसता की पर्यावरण ह्यो सगळ्यो गोश्टी आमकां सांबाळपाक जाय. त्याच बरोबर आमी पळोवंक जाय की आयजची परिस्थिती कितें आहा गोंय राज्यांत. आमी पूर्णपणे मानांनी आमी हायकोर्टाची जजमेंट आमी एक्सेप्ट करता अशें म्हणूं शकना, पण आमकां जे डिसिजन हायकोर्टान दिल्या रिस्पेक्टफुली वी हॅव टू एक्सेप्ट द डिसिजन दॅट इज बीन गिवन बाय द हायकोर्ट. बट सेम टायम आमी हो निर्णय जो दिला हेजे सगळे ऑप्शन्स एग्जामीन करपाक ऑलरेडी केंद्रा कडेन सगळे कडेन म्हाजी चर्चा चालू आसा. आमकां कशें पावलां आमकां फुडें घेवंक जाय. गोंय राज्यांत आमचे कडेन जायते आमचे वायल्ड लायफ सँच्युरीज आहा, सगळ्यो गोश्टी आहा, पर्यावरण हें सांबाळूंकूच जाय, राखूंक जाय, सगळें कळटा. पूण जे वायल्ड लायफ सँच्युरी केल्ले त्या लोकांक आयज पर्यंत रिहॅबिलिटेशन दिवपाक आमी शकले ना. आनी खंय म्हणून तुमी रिहॅबिलिटेशन करतले. गांवचे गांव जर भितर उरलो आनी त्या मनशाचो फुडाराक कितें जातलें, विकास म्हणटा तो हो थारतलो. आनी विकास जर थारलो जाल्यार आमी कितें करपाचें. आनी म्हणूनच हे आयज हांव विश्वजीत राणे म्हणून उलयना, हांव आयज फॉरेस्ट मिनिस्टर म्हणून हांव उलयतां की वी आर गोइंग टू एक्सप्लोर ऑल द ऑप्शन्स दॅट अवेलेबल विथ द स्टेट गव्हर्मेंट. आमी जो निर्णय घेतलेलो स्टेट वायल्ड लायफ बोर्डान आमी ते ठामपणे त्या भुमिके बरोबर आसा. आमी जे हायकोर्टान न्यायालयान आपल्या विजडमान ते आयज न्यायालयान निर्णय घेतलेलो आसा, हे निर्णय आमचे जे कितें ऑप्शन्स आहा हे फर्दर एक्सप्लोर करपाक आनी आमकां सुप्रीम कोर्टान आमी वचपाचें ऑलरेडी ठरयल्लें आसा. गोवा 365 खातीर विन्संट रोझारियो, जवाहर बर्वे आनी संगीता ओली.